आज आम्ही आमची हांगा शेळवणा ह्या वाठारांत अनलोडिंग आनी लोडिंग झिटी जाता ह्या खातीर तो प्रोजेक्ट आमकां नाका आनी कंप्लिटली स्क्रॅप करचो ह्या उद्देशान आमी सगळे गांवचे भाव भयणी सगळे आमी आमदारा फुडें गेल्ले आनी आमदारान आमकां हें दिलां की एश्युरन्स दिलां की हो प्रोजेक्ट कसोय करून हांगा जावपाना म्हणून। आनीक जेन्ना आमी आमदाराक मेळोन परत येताले येता आसतना आमी हांगा ह्या शेळवण वाठारांत चडावार ज्या जाग्यार प्रोपोज सायट जी आसा त्या जाग्यार आमी जेन्ना भितर सरताले तेन्ना आमकां पळयलें जाल्यार दिश्टी पडलें की हांगा रस्तो आनी थंय रानांतल्यान झाडां मारपाची आनी निवळ करपाचें काम चालू आहा। आमी थंय पळोवपाक गेले जाल्यार खऱ्यांनीच पळोवपाक गेले जाल्यार आमी आश्चर्यचकीत जाले की हें आनी कितें जाता काय म्हणून। एक सायडीन आमी आमदारा फुडें वचून येता आनी आमदार आमकां एश्युरन्स दिता जावपाना म्हणून आनी आतां कितें काय म्हळ्यार हांगा पळयलें जाल्यार सगळें निवळ जाल्लें आहा। पूण तरी आसतना आमकां एक तरेन भिरांतशी लागली आहा म्हणजे हें कितें जाता काय म्हणून। ह्या गांवाचें हें जें संकट येयलां तें वयतलें ना वयतलें ह्या खातीर लोक आतां उचामळ जाल्लो आसा आनीकूय उचामळ जाला। आतां वचून येयले आमी तरी आसतना आतां लोक परत उचामळ जाला कित्याक हे एक सायडीन आमकां आमदार सांगता ना जावपाना म्हणून आनी हांगा येयले जाल्यार पळय जाल्यार हें परतें जाता। हांगच्यान रस्ते चालू केल्लो आहा निवळ करपाक। त्या उपरांत जे निवळ करतले त्या लेबरांलो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरा आमी हांगा आपोवन हाडलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां एश्युरन्स दिलां की आमी हांगा कांय करपाना आनी हांगा आयच्यान आमी काम बंद करतले। कित्याक लोक जो जे संख्येन हांगा येयल्लो आनी लोकांनी पळय जे तांचेर निशेध मारलो की आमकां नाका म्हणून ते पळोवन ते भिले आनी तांणी आतां म्हणलें आमकां की आमी हें काम आतां बंद करतलो।